म्हाका खूब दूख भोगलें हें इसोरशी विलेज ही आनी इज ए ट्युरिजम विलेज ही आनी आज आमचे वेलसांवचे समुदाय सेंट स्टीफन समुदाय पालीची हिंगा पिकनीक येयल्ली तेणी म्हाकाय आपयलो तूं यो म्हणून आनी हांव आतां हिंगा येयल्लो हांव हें शॉक जालो चोयन ही इतली गार्बेज हे सायडी गार्बेज हे वॉर्डन गार्बेज आनी हिंगा आनीकूय लोक पिकनीक येयला तो म्हाका म्हणपा लागलो अरे कितें तुमची वेलसांव आनी हें पडटा वेलसांव पाली चडशी जुडिक्शन हिंगा ह्या वादान हें आहा गोवा गेस्ट म्हणून गेस्ट हावज आहा कस्टम हावज आहा हिंगा इलेक्शन जाताय पंचायत इलेक्शनां MLA इलेक्शनां ह्या वॉर्डाचें इलेक्शन हिंगा जाताय आनी इतलें चोवून म्हाका त्रास भोगले आनी हें न्हू हांव चोयतालो थोडे तेंप आदीं आमचो बाब यूथ एलिस्टन वेलसांचो तेणें 14 डस्टबीन बॅग बोरली आनी दवरली आनी ती कोण ओनाय म्हणून मागीर ती पंचायताको दवरली तेजे इश्यू देखून जाल्लो ती पंचायताको कोण बॅग हाडून दवरली काय म्हूण आज हांव सांगूंक सोदितां वेलसांव पयलीं हांव एक ही मॅसेज दिवपाक सोदता हांव कोणाक क्रिटिसायज करूंक सोदना पूण हिंगा एक माडाचेर तेमी हें मारलां एनवायरमेंट फेलोशीप तेणी येयल्याय तेणी ड्राय वेस्ट डस्टबीन हे भाशेन बोर्डा हेचो मारला स्टॉप ओशन पोल्युशन सो हें सगळें बोर्ड हांव म्हणटा हो लोक येता पळय तांकां आज यूथ हांव चोयता फॅमिली बाराबर यूथ आहा युथाकूय हें दिश्टी पडना बाबा आमी येताय पिकनीक कोताय एन्जॉय कोताय आनी वयता आसतना ही घाण कोन्न वयताय ती आज आमी येयले जाल्यार आमचे समुदाय हेचो काडत हेचो बॅग हाडा आमी आतां हितून बॅगां भोतले आनी कितें आहा तें आमी वतले गार्बेज आमी उडोवच नाय सो हीच मॅसेज हांव दुसऱ्यांक दिवपाक सोदतां ही गार्बेज बॅग मेळटाय तूं पिकनीक येता आसतना असो बॅग हाडाय तितून बोऱ्याय आनी व्हराय आमी कोणा पिकनीक येयनाका आनी कितें म्हूणाय पूण हें चोयन न्हू ट्युरिजम मिनिस्टराकूय सांगता तुमी बीच क्लीन कोताय तुमी पेमेंट कोताय लाखांनी हजारांनी पेमेंट कोताय ही बीच चोय ही बीच कितें जाली ती आनी हिंगा हितू लोक येता हे हॉलांत बिचेर आनी ती कितें लोकांक उदक न्हांवपाक बरें मेळटा सेफ्टी आहा ताका लागून हितू लोक येता हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान न्हू तांकां सांगता पयलीं सांगता पंचायताक वेलसांव पाली चडशी पंचायताक की तुमचो हिंगा रिप्रेझेंटेटीव आहा आनी हिंगा तुमचो रिप्रेझेंटेटीव आहा तो डिप्युटी सरपंच हांव त्या कडेन रिक्वेस्ट कोता की बाबा मातशें यो आनी हिंगा चोय आनी हाका कितें तरी काडय आमचो कितें कोऑपरेशन जाय आमी सदां तुमचे बरोबर आहाय सो म्हाका हें जालें न्हू तें म्हाका बरें दिसना कित्याक आमचो आदलो सरपंच आहलोलो पंच आहलो बाब लॉरेन्स तेणें तोवूय जायते हें कोता हिंगा क्लीन दवरपाक आनी कितें करपाक पूण आतां हें कोणाचें काम ट्युरिजम मिनिस्टर हांव सांगूंक सोदिना तुजे ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक हेजेर ताबडतोब घाल आमी एक सोमन दिताय तुमकां हें क्लीन करपाक नाजाल्यार आमी व्हडलो इश्यू कोतले हेजेर आमी गोवमेंटाक सांगतले की बाबा हें ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें पयशे तुमी इतले लाखांनी कोट्यांनी पयशे मोडटाय आज सरकार गोंयचो सरकार क्लिनींग करपाक गार्बेज क्लिनींग करपाक रस्त्याचे हायवे इतली दवरता आनी हेंच कितें हे भाशेन जाता सो हेका लागून म्हाका खूब दूख जाल्या ती हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव पडचोड करता आनी मागता बाब लॉरेन्सा कडेन तोच आज आमची बराबर हिंगा आहा तेजो हेजेर कितें उलोवपाचें आनी हांव बाब एलिस्टोनाकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेणें 14 बॅग हिंग भरली आनी आतांय जाल्यार जाल्यार आमी सगळे एकवटान कितें तरी करया आमी एक सोमन दिताय विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली आनी तेच भाशेन ट्युरिजम मिनिस्टराक नाजाल्यार आमी सगळे पोतले ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक वतले दवरतले आमी इतले कोतले हांव जेन्ना आहा तेन्ना म्हज्या तेंपार असली घाण पजवट हेंच नासलोलें एकदम सुंदर नितळ कशें आसलोलें पूण आतां वेळ टायम मुदार जायत वयता दिसूय मुदार जायत वयताय कोणाक तूं कितें सांगो तूं तो तुज्या आंगार येवपाक सोदता तूं कोण रे आमकां सांगपाकू आमकां जाय तें आमी कोत्तले म्हूण असलें जालां देर इज नो रिस्पेक्ट एट ऑल आमकां पयलीं वडिलांक कोण आमी रिस्पेक्ट दिताले एकामेकांक पूण थंय कोणाक अरे बाबा तें कितें उडयत तूं तें काड मरे तें व्हर तुजें कितें प्रॉब्लेम असलीं उतरां मागीर सगळें डिजवट जायत गेलो आहा हो एक्चुली आमच्या हॉलांत काय बरो एक सोबीत सुंदर गांव पिसफूल माणकुलें हॉलांत म्हणल्यार जाता आनी हे इतली सुंदर बीच आनी खंयच ना इतले लोक कितलो आपणा बायल भुरग्यांक घेवन हिंगा पिकनीक करताले
आतां तें थोडे चोयल्या लोक हिंगा येता आनी पोत्तून वचपाक लागला आतां. इट इज निग्लेक्टेड. आतां निग्लेक्शन कशें जाता? आमची पंचायत आहा, पंचायती बाब रुकोजन आतां सांगला रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण तरी आसता, एक पंच आसता नाजाल्यार तो एक सरपंच आसता. पूण हो आतां सद्या आहा तो एक पंच, ताका पोजिशन दिलो आहा डेप्युटी सरपंच म्हणून. बट तो हॉलांत दिसता म्हाका मत मागता तेन्ना दिश्टी पडटा आनी तेजे उपरांत दिश्टी पडना. फाटीं तेका हांवें गेले ते जुना म्हयन्याकू कितले फावटी ताका एक प्रपोजल दिलो, बाबा तें रस्त्यार झाड येयलें, लोकांची बऱ्यो बऱ्यो गाडयो स्क्रॅच पडटा गाडयान, थोड्या सायड दिता, थोड्या स्कुटरीची आहा तांकां कांटे लागून तेंची पिसता, साडी पिसता, छोट्यो दितात पिसता तसले, आनी जावन पडलें देखून. तो करूं ना म्हूण हांवें देखून ती झाड कापून उडयलें म्हजी कुस्तार. फ्रॉम माय ओन पॉकेट मनी आय स्पेंड टू डू दॅट रोड. आतां हो त्या टायमाचेर हो सरपंच जाल्लो मनीस, एक्टींग सरपंच म्हूण ताका पोस्ट दिलोलो. इट वॉज गूड फॉर नथींग मरे, एब्सोल्युटली गूड फॉर नथींग. हांव नको येसलो आमकां हें नांदिता तरी बायल दिवून जावन न्ही एक्स मेंबर आहलो तें ती तरी परवडटा. पूण हो मरे कित्याक कोंता येना मरे, कित्याक कोंता येना. आतां गांवांत तूं हिंगा मुखार दिलीपा थिंगा पायपलायन फुटोताय, आयज केली 8 दिसान आनको फुटता, पोत्तून केली आनी 8 दिसान आनको वयता. अशें करून इतली निग्लेजन्सी जाला, आमकां कितेंच ना हे गांवांत, टोटली निग्लेक्टेड. हे कोतां गार्बेजी लोक आसता ते रातची हिंगा चेडे चेडवां तेंकां सगळी मजा मारता हिंगा. एक पुलीस देखून येना हिंगा, पुलीस देखून येना. अरे एक पेट्रोलिंग पुलीस आसताय बाबा, ते तुम ते देखून येना. हांवें देखून एक पाटीन चला लास्ट टायम, तुम तेंकां भिताय वता, तुम भिताय काय म्हणून तुम येवपाक कितें जाता रे. अरे येन दाखय तेंकां कोण तसले मनीस कोण येवपान. हिंगा रातची सगळें चलता, ड्रग्स सेक्स वायट पॉजिटीव पूण सगळें चलता हिंगा. आनी ताका टायम लिमीट ना. व्हडले लावड स्पिकर म्युजीक घालप, रातची पार्टी करप, हें कितें रे बाबा. गांवचो सुसेग पिड्यार मरे. इतलें एकोदान दूख लागता. आमचो गांव मरे सकयल पडो वता दिसता कसो. आनी चात्तो म्हणल्यार गांवांत लोकूय ना आतां, सगळे पोटा लागून परदेसां लंडना पावले. मॅन फोर्स कमी जालो आमचो. आमी एक 7-8 जाण कितें करतली. आनी आतां बाब रोखोजी म्हणटा आपूण हॉलान आपणाक काळी दिसा दुखोवलें. आनी तो येयलो तो बरो ग्रुपाक घेवन येयलो आमच्या इगोजीचे. खंयचो ग्रूप म्हणटा तो समुदायाचो पाद्री देखून हा तिथं. आनी कितली वर्सी टाक्कन कोण आडगेस करता, लॉरन्सा आडगेस करता. अरे लॉरन्स खंय रे तूं म्हणून आतां म्हणून फोन केलो, हांव पणजे आसलो येतालो. हांवें म्हणल्यार येता म्हणून सांगलें. तेणे म्हणून आपूण तूं आपणा जाव तो जाव, बायल म्हणटा वोस आनी वाटेर कोणा रावनाका, वोस म्हणून चल येयलो. पूण खरें कशें गांवच्यान दूख भोगता. ही पळय ही तेन्ना टावटे तें सायक्लोन जावन हें मोडोन पडलेलें तें म्हणल्यार तें उब जायना, कितेंच जायना. आमच्या पंचायतीन न्ही 100 रुपया आनीकून काम केलें ना. हे आमच्या वाड्यार ते झाडां मारपाकू झाडां मातशें न्ही पयलो पयशे घेवन खाता असं सांगता. आनी हांवें तेंच्या पंचान सांगलो आहा म्हाका कमी ताणें पयशे घेवन ड्रेनेज ओपन करून पयशे गेले म्हणून, पूण ड्रेनेज ओपन जालें नाही म्हणून. लास्ट हेच्या पावसा बसून तूं. अरे वा कितें रे मनीस, तुका जायना जाल्यार कित्याक बसलो रे तूं. दुसऱ्या तरी रिजायन पण जावचा आसलो आनी थंय बाय इलेक्शन आनी कोण कितें बरें काम करतालो. पूण आतां आनी टायम खंय उरला काय बा टायम. ताका लास्ट टायम सांगलोलें म्हाका कोणें सांगलो म्हणून, तूं त्या पागार खावपा जाय म्हणून थंय रावलो मरे पंचायतीक. राग येना मनशां, राग येना. आं आमचो गांव पिड्यार केलो मागीर तेणें पिड्यार केला. आतां आख्खो रंगावी एक मनशाक खंयचा तेची खबर. अरे तो आहलो नाहलो ते कॉलेज जालो म्हणटाय. आहाय खबर ना, नाय खबर ना, कितें जायना हिंगा. हांव तेच भाशेन रोखोजन उलो मारलो ते भाशेन बाबा एक पंचायतीन तरी न्ही एक डस्टबीन दवरपा जाय आसलो हिंगा. पंचायतीन डस्टबीन दवरपाक कितें प्रॉब्लेम आहा. ती पंचायतीन दवरप ना दवरप. सेकंड कम्स टुरिजमानूय करपा जाय हें काम. आतां तो बाळकुजान सांगला टुरिजम मिनिस्टर आपूण कॉन्टेक्ट करता म्हणून. आनी ही वील. रुकोजी इज डुईंग अ गुड जॉब, नॉट ओनली ही, एवरीवेअर तो सारको. I find him is like a shining star. He's doing a wonderful job. आख्खें वेल सॉंग गाजयत तो. आनी आज आमगे हॉलां पावलो म्हाकाय बरी खूब खुशालबाय भोगली. बाबा एलिस्टना खबर सांगलें तेणें येवन फॉरेन इतली बॅग बोरलेली तेन्ना हांवें बायट दिल्ली. पूण हें बायट दिन मरे कांयच ना. तेच कांयच येना इफेक्ट, कांय बरेंपण कितें येना. बरेंपण तर येवपा जाय. आतां पूण तेणें कान आयकल्या पुरो आनी बाबा हिंगा आमचे कात काडटा यांक म्हणून आत आनी कात काणे मोरी पिल्याची ते भाशेन काडटाय म्हणून आमी कित्याक घेवया काय दिवया आमी तांकां डस्टबिनां. आतां तुमको जायना मरे कोणाक स्पॉन्सर मागून बुद्दी आय मरे. तुम सारके तर दुर्बळ जालाय पंचायती. बट पंचायती इज डुईंग गुड जॉब म्हणजे कोणाय कन्स्ट्रक्शन येता दे गिव ए गुड बायट टाक. अरे आमकांय कितें कोरया मरे हिंगा.